गोयचे तिनूय खासदार विनय तेंडुलकर, श्रीपाद नाईक आनी नरेंद्र सावयकार, मंत्री सुदीन ढवळीकर, सभापती प्रमोद सावंत मेळून मंगळारा दिल्लीत नितीन गडकरीक मेळ्ळे. गोयचे चालू आशिल्लेच मायनिंगाक एक्सटेन्शन दिवपाचो केंद्राचो विचार चल्ला म्हूण खासदार विनय तेंडुलकर प्रुडंटा कडेन उलयला. आणि बरी सक्सेसफुल झाली. त्यांच्यानी सांगला गोयच्या लोकांनी संयम बाळगलो. आम्ही गोंयान येतले ते परते आता गोंयान येतले बेगिनात बेगीन गोंयान येतले. उपाय कितें काडटले म्हटला? उपाय आता परत हे करस मागप एक्सटेन्शना खातीर मागप अशें चल्ला. आसा तेच मायनिंग लिजा एक्सटेन्शना खातीर मागप. हय 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 हें चल्ला. गोंयान साधारण ह्या आठवड्या भितर येवपाक जाय ते सांगला. आज मायनिंग मिनिस्टर आशिल्ले केंद्रीय मायन्स मिनिस्टर आशिल्ले बरोबर तोमरजी आनीक तांकां आमी सांगला म्हणजे ते गोंयासूनच वचपा जाय न्ही. फाल्यां मंत्र्यांची मिटींग आसा 30 जाणांची थंय निर्णय कितें आसा ते करतले. आनी बेगीन बेगीन हो प्रश्न सुटोवपा खातीर सगळे प्रयत्न जातले. केंद्र सुद्दां आमचे बरोबर आसतले अशें गरजेचें आसा. 15 तारखे ऑपरेशन बंद थोडे दीस लागतले न्ही कारण कोर्टान परते वचचें पडटा सुप्रीम कोर्ट. इमिजिएट कांय जावचें ना एक थोडे दीस तरी किमान. गोयचो मायनिंग विशय आतां पक्षाचो अध्यक्ष अमित शहा कडेनूय पावला. तिनूय खासदार सकाळीं तांकां मेळिल्ले. मायनिंगाचो कितें परिणाम जावंक शकता ताचो रिपोर्ट तांणी दिलो. अमित शहान नितीन गडकरीक मदीं घालून आदार करपाचें खंय उतर दिलां. आमी तांकां ब्रीफ केली गोंयची परिस्थिती कितें आसा तेंच्यांनी ह्या हितूर आपूण स्वता लक्ष घालून एक गोंयचे मायनीत चालू हेजे खातीर प्रयत्न करपाचे जे कितें आसा ते आमकां सगळे सहकार्य पार्टी मेळटले तेंच्यांनी उतर दिला. त्याच बरोबर नितीनजी गडकरीकूय ते सांगतले ह्या हितून लक्ष घालपाक आनी ते गोंयानूय बी येतले नितीनजी गडकरी तांणी सांगलें ताका आपूण गोंयान धाडटा म्हणून. निलेश काब्राल मात सगळ्या मायनिंग डिपेंडंटांक घेवन गोंयच्या एका मंत्र्यांक मेळत आसा. सरकार करूंक दिल्ली सावन रातोरात लिडर गोंयान पावता आनी असली परिस्थिती येता तेन्ना आपुणूय येनात. कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न उपरासतलो म्हूण काब्रालान शिटकावणी दिल्या. आनी पयली सुवातेर म्हाका दिसता तांचे कडेन तुमी विचारपाक जाय की आमी ते म्हणटा की पार्टी जेन्ना गव्हर्मेंट करपाक जाय वयल्यान येता आमचो परिस्थिती जाल्यार ते कोण येना कित्याक अशे विशय ते म्हणटा. आनी हांवें फक्त ताका वयल्या पयलीं सकाळी विजय सदस्याक मेळ्ळे आतां फ्रांसीस बाबाक मेळ्ळ्या कित्याक आतां चीफ मिनिस्टर ना म्हणून तिका 3 जाणांक चीफ मिनिस्टर केल्ले आसा की विशय एकूच ते म्हणटा सरकारान ऑक्शन करपाक जाय कितें करपाक करा पूण मायनींग कशें चालू दवरपाचें हें दवरा. आमचे कडेन आनी कांयच दवरचें ना. महाराष्ट्रा सारके जे आतां गोश्टी जाल्ले गोंयान तेन्ना जावंक ना पूण आतां ह्यो जावपाक लागतल्यो आनी पयलीं जे आसा आनी 15 तारखे नंतर 16, 17, 18 तारखे लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन कोण कंट्रोल करतलो हांव काय करूं शकना. हांव म्हाका जर फाल्यां आपयलें हांवूय वचपाचो. इतल्या मजगतीं गोंयच्या खण खात्यान बाकीच्या खात्या बरोबर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करूंक बसका घेतली. थारला ते अशें खण खात्याची रानां खातें IBM प्रदूषण नियंत्रण मंडळा बरोबर बसका. मायनिंग खात्यान 4 टिमी केल्यात बाकीच्या खात्यांतले लोक टिमीन घेतले. 15 आनी 16 तारखेर खणीचेर वचून एक्स्ट्रॅक्शन बंद आसा काय ना ते तपासतले. मीन येरादारी सध्या बंद ती फुडें चालू उरतली काय ना ताचेर कायदेशीर सल्लो घेतात. ह्यो टिमी बंद आशिल्ल्या खणीचे सायट इन्स्पेक्शन करतल्यो आनी मायन सेफ्टी कोण सांबाळटले ताचें निश्चित ना. मिनेर सेफ्टीची जबाबदारी घेवंक खंय तयार. इतल्या मजगतीं विजय मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन फोनार उलयलो. 3 मंत्र्यांची कॅबिनेट एडवायझरी समिती बुधवारात पयले फावट मेळटली. बसकेन मायनिंगाचो विशय येतलो म्हूण विजयान ट्वीट केला. So as scheduled, we are holding the first meeting of the Cabinet Advisory Committee tomorrow at 3:30. आज सकाळी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो. चीफ मिनिस्टराक हांवें एक सांगलें म्हणटा तें अशें की येदें व्हडलें संकट गोंय आतां फेस करपाचें आहा 15 तारखेचे मागीर. आनीक कॅबिनेटान ताचेर कांयच विचार जायना हें चूक. कॅबिनेटान विचार ताचेर जावंक जाय आनी सिन्स the cabinet is led by him and cannot be held that easily, so the cabinet advisory committee will have to play its role. So we are meeting tomorrow ostensibly to discuss the mining issue and we will discuss it in depth and make a recommendation to the chief minister. Bureau report, Prudent.